कलंगूट म्हणटकूच गोंयकारांच्या नदरेमुखार येता तो कोळंगूटचो दर्या आणि सैमान नटिल्लो कलंगूट गांव. मात जे आमकां दिसता ते कलंगूट गोंयांत येवपी पर्यटकांक आतां दिसना. हे चित्र आतां बदल्ला. कलंगूट बदल्ला. मसाज पार्लरांनी, स्पा वेलनेस सेंटरांनी खचाखच भरला. दर्याची गाज कुशीकूच उरली. आतां हांगा डान्स, धिंगाणो आनी शिंदळकीन पांय दवरला. हायकोर्टाच्या निर्णया उपरांत हांगसरली वादग्रस्त डान्स बार्रां बंद जाली. पूण शिंदळकीचो वेवहार आतां मसाज पार्लराच्या रुपान सुरूच आसा असो लोकांचो आरोप आसा. फाटल्या कांय म्हयन्यांत कायदेशीर आनी बेकायदेशीर 101 मसाज पार्लर्स कलंगुटेन सुरू जाल्यात असो आरोप थळावे करतात. कलंगूट एक इंटरनॅशनल टुरिस्ट डेस्टिनेशन जाला, वर्ल्ड फेमस जाला. आनी जेन्ना खंयचेय डेस्टिनेशन वर्ल्ड फेमस जाता तेन्ना ताजे बरोबर बऱ्यो वायट गोश्टी येता. आतां कलंगूट बऱ्यो वायट गोश्टी खूब आयल्या. आतां अशें लोक म्हणपाक लागल्या की कलंगूट एक दुसरें थायलंड जावपाक लागला. आनी जेन्ना कोणी थायलंड म्हणटा तेन्ना थायलंड म्हणटकीर दोळ्या मुखार येता तो सेक्स टुरिजम. खरेंच कलंगूट थायलंड जावपाक लागला आनी हांगा खरेंच सेक्स टुरिजम वाडपाक लागला आनी प्रोस्टिट्यूशन खूब वाडटा काय ना हो सद्या गोंयकारांक फुडें आमी हाडपाचो प्रयत्न करतात. म्हणून आमी स्पेशल रिपोर्ट घेवन आयला आनी आमी आयज कलंगूट आयल्या पळोवपा खातीर की कलंगूटची परिस्थिती कितें आसा. आनीक हांगा रस्त्यांचेर जे सगळे कडेन चलता ते ओपनली प्रोस्टिट्यूशन चलता काय ना. सो आतां आमी भोंवया कलंगूटाक आनी पळोवया की कशी परिस्थिती आसा कळंगुटे आनी हांगा खंयच्याय परिस्थितीन की थायलंडा कडेन कितें साम्य आसा काय ना ते आमी पळोवपाचो प्रयत्न करया. थळावो जागरूक नागरीक कुंदन केरकर हाणें गोमंतक टीव्ही कडेन उलयतना कलंगूटच्या विस्फोटक परिस्थितीचेर उजवाड घालो. आमी पेटिशन घातलेलें डिसेंबरान एक्शन जाली. तेजेर डिसेंबरान एक्शन जावन 11 तेन्ना सो कॉल्ड डॅन्स बार्रां ती सील जाल्ली अंडर हायकोर्टाच्या ऑर्डरीचेर. गोवा पॉल्युशन कंट्रोल बोर्डान हें केल्लें, सील केल्ली ती विथ द हेल्प ऑफ डेप्युटी कलेक्टर आनी सगळे. सो ती 11 सील जाली. मागीर तेच्या उपरांत आनी एक फुडें आहलें नोटरीयस तितूंतलें 13तलें तें मागीर आपूण तेंच्यांनी बंद केलें आनी कितें डेमोलिश बीन थोडें कितें केलां. आनी एक उरलां कित्याक ताका गोवा हेची पॉल्युशन कंट्रोल बोर्डाची हें आहा म्हण आजून आतां मेन पेटिशन आजून येवंक ना, एकदांच येयल्लें तें. सो आतां हें चालू आहा कितें कोणाचे एकलो MCA फायल करता. सो हें चालू आहा. पूण सद्या तरी डॅन्स बार सो कॉल्ड बंद आहा. पूण आमी आयकलां आतां सद्या आनीक 2 जाणांक लायसनां मेवल्या म्हणून, म्हणजे 2 चालू जाल्या म्हणून आयकलां. आतां लायसनां कितें दिल्या तें आमकां खबर ना. तें आतां पंचायतीक विचारचें पडटलें. पंचायत म्हणटा की आमी सगळी स्ट्रिक्ट एक्शन घेतात, आपुणूच हें करता, तरी आसतना ही लायसन्स कशें मेळटा तांकां. हांव म्हणिना कितें पंचायत स्ट्रिक्ट एक्शन घेना. पंचायत स्ट्रिक्ट एक्शन घेता सर्टन थिंग्साचेर. पूण सर्टन थिंग्स आसता न्हू, ज्यो गोश्टी पळय आपणाक खबर आसता न्हू, आसतना मुद्दम जाणा आसतना तांकां लायसनां दिवप. फॉर एग्जाम्पल सलूनाक म्हणून लायसनां थोडे घेतात, मसाज पार्लर चलयतात. आनीक कोण कसलें वेलनेस सेंटराक म्हणून हें घेता, मसाज पार्लर चलयता. सो तें सारकें न्हू. आनी जेन्ना पंचायतीक खबर आहा न्हू की ह्या मसाज सेंटरांनी कितें चलता पळय तें कशें इलिगॅलिटीज करता आनी कशें ट्युरिस्टांक सोंतायता पळय तें. सो तेन्ना ती लायसनां बंद जावंक जाय न्हू. सो ती लायसनां बंद जावची म्हणून ती लायसनां वाडोवंक लागल्या. तेका लागून कलंगूटांत खूब आनीक आमी सोद मारले आतां ही डॅन्स बारां बंद जाली जाल्यार घाण काबार जातली म्हणून. पूण डॅन्स बारां बंद जावनूय आजुनूय चालू आहा हें. कित्याक मसाज पार्लरांक लागून आनीक सुबेज वाडोवंक लागला. सो ह्या मसाज पार्लरांनी प्रोस्टिट्यूशन जाता, बाकीच्यो गोश्टी घडटा जातात न्हू. आमकां कितले कस्टमर मेवतात. कस्टमर डायरेक्ट सांगता आमको लेके गया वो ये सर्वीस देगा वो सर्वीस देगा म्हणून सांगता. म्हणटा भितून गेले उपरांत मागीर म्हणटा ते बाउन्सर येता म्हणटा आमकां मारता म्हणटा, पयशे घेता आनी धांवडून घालता म्हणटा 20,000. ती सेम जे डॅन्स बार सो कॉल्ड डॅन्स बारांनी चलताले पळय सेम थिंग थंयसर मसाज पार्लरांनी चलता. आनी मसाज पार्लरां ती कमी जावची म्हणून आनी वाडोवंक लागल्या. आतां हांव न्हू कोणाच्या आशिर्वादान वाडटा पळय ती, पूण सुबेज जाल्या ती. आतां तें आमच्या कलंगूटाक अजुनूय सेफ ना आमी कलंगूट. कारवाय केल्या उपरांत कलंगूटांतली कांय मसाज पार्लरां बंद केली खरी, मात थंय नवे स्पा, मसाज पार्लर आनी डान्स बार्रांक अजूनय परवाने मेळटात. पंचायतीचे ह्या सगळ्याचेर लक्ष आसा काय ना हे कळपूय कुस्तार. मात हे सगळे कोणाच्या तरी आशिर्वादान चल्ला हे मात उघड सत्य आसा. कलंगूट म्हणजे थायलंड जावपाक लागला अशे तरेचे वेगवेगळे आरोप जाताले. ते पळोवपा खातीर आमी आतां घुंवन पळयलें. कांय लोकल लोकांक मेळ्ळे आनी आमकां अशें दिसता की हांगा अजून
कांय प्रमाणान ह्यो गोश्टी चालू आसा कारण आमी जे भोंवताले आनी खास करून हांगा भरपूर अशी स्पा आनी मसाज पार्लर आसा आनी ज्या मसाज पार्लरांच्या भायर हांगा खूब टावर्स अजून दिश्टी पडटा सो हो टावर्सांचो जो मॅनेज आसा आनी जे ताजे अगेन्स्ट पंचायतीन जी मोहीम बांदल्या गांवचे लोकूय कंटाळ्या ह्या गोश्टीक ते अजून पर्यंत क्लियर जावना फक्त फाटीं हायकोर्टान जी ऑर्डर दिली आनी जे डान्स बार बंद जाली 10-12 डान्स बार बंद जाली पूण वेगळ्या फॉर्मान भितर हे प्रकार आतां सुरू जाले अशें म्हणटात कारण ही जी स्पाज आनी मसाज पार्लर आसा ते थंय अशे तरेच्यो कामां चलता असो आरोप लोकल लोक करता सो हे केन्ना बंद जातलें अशें कलंगूटचे लोक विचारता कारण लोक कंटाळ्या आनी कलंगूटाक बरें नांव येवचें आनी कलंगूटचें नांव जी जाता बदनाम जाता तें बंद जावचें अशे तरेचो तांचो हावेस आसा आनी तांकां दिसता की सगळे ऑथॉरिटीज खास करून पंचायत पोलीस आनी बाकीच्या डिपार्टमेंटान सगळ्यांनी येवन एक मोहीम राबोवची आनी कलंगूट कंप्लिटली गैर ताचे पासून मुक्त करचें आनी खास करून जे प्रॉस्टिट्यूशन आनी बाकीच्यो गोश्टी आसा आनी ताचेर तांकां एक आतां थायलंड जावपाक आनी थायलंडचो एक ठपको तांचेर बसपाक लागला तो कायमचो काडून उडोवचो अशें कलंगूटकारांची मत आसा हांव निलेश नायक गोमंतक TV खातीर कलंगूट साकून